येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेकपळाचे हेडलाईन्स. आधी जाणटे म्हणटाले सोरो जिवाक बरो, आता सरकाराक म्हणचे पडटले सोरो जिवाक बरो. गोंयचो सोरो संवसारभर प्रमोट करात, व्यवसाय आणि व्यवहारातली आडमेळी पयस करात, सभाघरात मागले आमदारांनी. मडगांवात आपल्या होलसेल मार्केटाचो विषय सोपो एकठांय करतात काय आमकां नाडटात. थळावे विक्रेते मागतात जाप. मडगांव होलसेल फिश मार्केट असोसिएशनान केली पुलिशेत कागाळ. तायकांडो मार्शल आर्ट क्लबाच्या MS दुरेराजनाक 2 भांगरा आणि 1 रुपया पदक. हालींच म्हापशांत जाल्ली वाकोची नॅशनल किक बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत सोरो पिवपाचेर बंदी हाडपाक जाय. सोऱ्याक लागून रस्त्यार आनी इंडस्ट्रींनी अपघात जातात. सोरो वेव्हाराचेर सरकाराचे निर्बंध जाय. मयेच्या आमदारान मागले जाल्यार अस्सल गोंयच्या सोऱ्याक गोंयांत प्रमोट करपाची गरज पर्येच्या आमदारा सयत हेर आमदारांनी उक्तायली. गोंयांत सोरो जिवाक बरो म्हणटात, पूण ताजी वेगवेगळी तासां सभाघरात आयकपाक मेळ्ळी. स्पीकर सर, आयज आमच्या गोंयांत अल्कोहोल कन्जम्पशन खूब जाल्लें आसा आनी हाका तुमकां खबर आसतलें स्पीकर सर, जे एक्सिडंट जातात ते रोड एक्सिडंट म्हणत जाल्यार इंडस्ट्रीनी एक्सिडंट जातात, सगळे अल्कोहोला खातीर जातात स्पीकर सर. तेन्ना आमचे गोंयांत जे अल्कोहोलिजम प्रोसेस आसा, म्हणजे ज्यो बार्रां आसा, होलसेल आसूं रिटेल आसूं, रिटेल बार्रां तर अशें आहा की आयज ती बिंदास काम करीत आसा, म्हणजे ते तांकां टायम दिल्लो आसता, तो टायम सुद्दां जो तेजें उल्लंघन करतात ते. म्हणून हे थंय तरी कंट्रोल जावपाक जाय. जे होलसेल बार्रां आहा ती खंय कोणाक रिटेल दिवंक शकना आनी दिसता आयज सगळ्या वाटेनसून बार्रां जी होलसेल आसा ती सुद्दां रिटेलर सोरो विकतात आनी तांकां 12-1 मेरेन तेजें चालूच आसता. आमच्या भारत देशांत 4 अशीं राज्यां आसा ज्या राज्यांनी अल्कोहोल यूज ऑफ अल्कोहोल कंप्लीट बंद आसा. तशी युनियन टेरिटरी आसा. अशा तरेन आमचो जर विकसीत भारत जावपाक जायो जाल्यार विकसीत गोंय करता आसतना म्हाजें एक सजेशन आसतलें स्पीकर सर की अल्कोहोल कन्जम्पशन इन गोवा शूड बी बॅन्ड. जाल्यार बाकीच्या आमदारांनी बेकायदेशीरपणा सांगलो. गोंयकारपण मतीत दवरपाचो उपदेश केलो. when it comes to excise speaker sir, आम आदमी जो आहा, कॉमन मॅन जो आहा, तेका न्यू एक्सायज लायसन्स घेवपाक या रिन्यूवल करपाक भरपूर टायम लागता स्पीकर सर. पासय मारपाक पडटाय आनी मागीर हितून कितें जाता, टायम फ्रेम जरी तर ना जाल्यार हाय चान्स ऑफ करप्शन स्टार्ट्स इन दीस एक्सायज लायसन्स स्पीकर सर. सो हे एक्सायज लायसन्साक टायम फ्रेम करून दवरपाक एकदम गरजेचें आनी द रिन्यूवल प्रोसेस शूड बी मेड मोर सिंपलर अँड मोर क्विकर स्पीकर सर. Speaker sir, illegal production, transportation and sale of liquor, especially to the bordering states, is still happening, Speaker sir. And most of the places it is our borders, either the road border or the rail. And in the past it has been seen that there has been several instances ki asle liquor dollo ha, either आमगे काणकोण चेकपोस्टाचेर दवरलो हा या कोंकण रेल्वेंतल्यान दवरलो हा. सो हें चालू आहा. सो वी हॅव टू पिन पॉयंट फायंड आउट कोण प्रोडक्शन करता गोंयांत. आमकां सगळ्यांक खबर आहा हूंय 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 कितें जाता जाल्यार. सो आय थिंक आवर इंटेलिजन्स शूड वर्क अँड एन्श्योर दॅट दीस इल्लिगल प्रोडक्शन ऑफ इल्लिगल अल्कोहोल, डुप्लिकेट अल्कोहोल, इफ एट ऑल हॅपनिंग इन द स्टेट, शुड बी स्टॉप. ट्रान्सपोर्टेशन शुड बी स्टॉप. We are a tourist state, and since we are tourist states, like we find these. I will not mention the brands, but the premium brands are found at a cheaper rate in other states. आमची जी गोंय राज्याची फेणी आसा, आमचे आतांच मयाचे आमदार बॅन करपाचे उलयता आनी आय एम टॉकिंग अबाउट फेणी एंड एक्सपोर्टींग फेणी एंड प्रमोटींग फेणी बिकॉज इट इज अवर गोवन हेरिटेज ड्रिंक. की आमचे माननीय मुख्यमंत्री हू इज ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एक्सायज की एज chairperson of GFDC we have been promoting the Goa Kaju industry in a very big way by starting the Kaju festival.
आणि आता तर हे इफ यू हॅव टू टेक द गोवा कॅज्यू इंडस्ट्री अँड स्केल इट टू न्यू हायट्स जाल्यार आमकां पयलीं म्हणटा ते आमचे जे कॅज्यू फ्रूट आसा आनी ताजो वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आसा ते फेणी आसूनी उराक आसूनी की आमचे कॅज्यू नट्स आसूनी आनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द कॅज्यू हे आमकां तर प्रमोट करपाक जाय जाल्यार मेन आमचे GI हेरिटेज ड्रिंक जे फेणी आसा GI ऑलरेडी टॅग्ड ड्रिंक ऑफ गोवा तांकां इफ वी हॅव टू पोजिशन इट equivalent and make it like the scotch from Scotland or tequila from Mexico or sake from Japan जाल्यार आमकां गरज आसा स्पीकर सर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन खूब फावटी हो विशय मांडिल्लो आसा and we have spoken about it and that is the main motive behind having a Kaju festival to promote our Kaju industry and कित्याक already आमचे GI tagged आसा but it is not freely available, not easily available in rest of the world आणि एक्सपोर्टीज सारकें जायना सो मागता की हे तर परत आमचे तर ड्युटी फ्री शॉप ॲट द मोपा ॲट द इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा थंय तर आमकां तर हें इट इज अवेलेबल अँड अक्रॉस वेरियस अदर duty free shops across international airports of India हे तर available जाले जाल्यार the market for फेणी the price of फेणी and finally it is all boils down to the farmers आणि the industry so हाका full benefit जातलो if excise department can work on this and try to promote फेणी at all these different levels. At the same time, it is important that bakichi bhi ji distillate asa Kajuchi, it is to be fully and entirely owned by Goa. Like presently, we regulate only Kaju Feni, but Hurak is still is in the unregulated sector. So, Magta ki Honorable Minister Mukhyamantri Akaden to kindly conduct a study and set standards for Hurak, like tanchi expiry date or in order to bottle Hurak in the state of Goa and preserve so that other states don't take over and get the GI tag before us. So if we get the GI tag for Hurak, it will be all the byproducts of Kaju and its byproducts will be only for Goa because it is our heritage fruit and heritage drink. जेन्ना आमी म्हणटा GI टॅग आमकां फेणयेक गावला तरी पूण आयज भायल्या स्टेटींचे आयज कितलेशे जाण फेणीचो जो हें आसा तो यूज करता म्हणल्यार टॅगलायन आसा ती यूज करता आनी ते प्रमोट करता ते मार्केटींग करता आनी आयज आमी गोंयकार जावन गोंयचो प्रॉडक्ट आसून पासून आमी फाटीं उरल्या खंय ना खंय एका स्टँडर्डायज प्रोसेस जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता मान्य आमदार दिव्या राणेनूय ते सांगलां की स्टँडर्डायज प्रोसेस जावन आमकां ती टॅगलायन मेळोवपाक जाय आनी आमी तो एक्सपोर्ट करपाक पावपाक जाय आयज ते खंय ना खंय आमी फाटीं उरलेले आसा आनी ते समज आतां ऑलरेडी स्टेट हेरिटेज ड्रिंक म्हणून ती 2016 फेणी जी आसा ती डिक्लेअर जाल्ली आसा पण तेज्या नंतर स्पीकर सर आमी कशें प्रमोट करतले जो सिस्टम आसा खंय ना खंय आमी चालीक सारको लावपाक जाय. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, विन्संट रोझारियो आणि ओमकार देशप्रभू. मडगांव होलसेल मार्केटाचो विशय तापला. सोपो एकठांय करतात काय आमकां नाडटात? थळाव्या विक्रेत्यांक प्रश्न पडला. सोपो दर वाडयला पूण सरकाराक दिताना कमी रक्कम दितात. विक्रेत्यांनी पुराव्या सयत मडगांव होलसेल फिश मार्केट असोसिएशनान फातोड्डा पुलीस अधिकाऱ्याकडेन कागाळ केली. मडगांव मार्केटान सोपो एकठांय करप्याचेर कारवाय जावपाक जाय. सोप्याचो दर वाडोवन आपल्या बोल्सान घालतात. आमी मरून काम करतात आणि आपूण आपले पोट भरतात. हाका लागून फिश मार्केट असोसिएशनान फातोर्डेच्या पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्या. आयकात थळाव्यांचे उतफरके. फातोर्डा पुलीस येवपाक कारण म्हळ्यार गेले ते लास्ट 23 तारीखेक आमच्यांनी तो इल्लीगल सोफो कॉन्ट्रॅक्टर जो सोफो काडटा राहुल शानबाग म्हणटा तो दादागिरी करता मार्केटान आनी पयशे एक्सटॉर्शन करता आनी सबंद मार्केटा भितर रिटेलराक बसून सामके मार्केटाची वाट लायन काडला आनी लोकां कडेन पयशे घेता. तो एक्चुअली इल्लीगल कॉन्ट्रॅक्टर पूण जरी पूण तो पयशे घेवन आनी PDAक दिता ते पळय आमी RTI बरोवन आमी थोडे 3 RTIचे स्लीप मागलेले आमी पळय हे तुमी पळया 96108 आमी RTI मागिल्ले 8 जुनाक पयशे दिल्ले ते 96108 हांगा घेता तो 2000 आनी PDAक दिता तो 1000 आनी दुसरे तशेंच आनी एक आसा
पळय हे 2000 हांगा दिता तो 1200 आनी एक कॉपी आसा आमचे कडेन हांगा तो 1000 आमचे कडेन कलेक्शन करता आनी हांगा PDN दिता 100 रुपया. ही फाटल्या कोविडा नंतर अशेंच चालू आसा आनी कितले पयशे कोट्याचे पयशे गव्हर्मेंटचे गोंयचे सरकाराचे पयशे जे कलेक्शन जाता ते हे मेंबर सेक्रेटरी आनी तो मेळोन कोण 3 म्हयन्याक पळय कॉन्ट्रॅक्टर चेंज जाता ते खातात हे पयशे. हे सरकाराचे पयशे आनी आमी मार्केटा भितर कश्ट करून हे पयशे काडून तांकां दिवप आनी हे पयशे ते खावन वचप आनी हे बेबदे हो तो राहुल तो आनी कोण तेगे कोण आसा पळय ते सोरो पिवन सगळ्यांनी येतात ते मार्केटान लोकां कडेन दादागिरी करतात. हे कितें चल्लां मार्केटान? रिटेल मार्केटान कितें केलें तूं सांग म्हाका. थिंगान गिरायक कोण जाता सांग मागीर. मात पूण एसपी म्हण एक्शन घेयना. रिटेल मार्केटिंग केला होलसेल मार्केटा आणि 300 लोक थिंग रिटेल विकताय मार्केटा आणि एक मनीस 10 बॉक्स विकताय. एक बॉक्साचे 500 रुपये घेताय ते 5000 10 बॉक्सां जाताय. 300 लोक थिंग तो रिटेलिंग जाले होलसेल मार्केट होलसेल ऐकल्या रिटेल मार्केटान विकत करपाचें. आमी आतां एक बॉक्सान 4 जाण विकताय. आमी केन्ना एजंटाक विचार आमी बॉक्स 10 बॉक्स हाडटाली आतां एक बॉक्स हाडपा आमकां रडपा येता. आख्खो लोक थिंग वयता रिटेल सकाळ ते 4 ओपन जाता ते रातचे 10 वर पासून ओपन आसा होलसेल मार्केट. जाल्यार आमी वचपान कितें करपाचें. पावसाळें अधिवेशन चालू आहा पूण हांव आतां इतले टायम पळयता अधिवेशन चालू आमगेलो न्ही एकूय इश्यू न्ही कोणें 40 हे MLA एकल्यानूय बी आमगे इश्यू काडूना. सांगपा म्हणल्यार गोश्ट अशी आतां आमी बेकार बसलेले आहा नीज गोंयकार बेकार बसलेले. कारण म्हणल्यार आतां हे पयलीं कितें आसलेलें की होलसेल हो मार्केट आसा होलसेल ट्रेडर असोसिएशनाक आनी हे बोटकार रापणकार जे गोंयचे आसा फिशरमॅन तांकां दिल्लो. पूण आतां हेणें बाबासानान आतां पळय नेक्स्ट बाबासान चेअरमॅन जाला तेणें एक आमचेर रिवेंज असो म्हणून कित्याक तेगेलें तें उलटी आमी वयर काडटा परते प्रेसा मुखार वचून तेका उलट आमी परते वयर काडटा म्हणून तेणें एक रिवेंज म्हणून हो मार्केटान ओपन मार्केट म्हणून केल्लो आसा. ओपन मार्केट कोणी येवन कोणी नुस्तें विकपा जाता म्हणून कितें हांव इतलें सांगपाक सोदतां. आतां आमी 25 वर्सां जाल्यार आमी बिजनस करता. आमी कमी म्हणल्यार सांगता तुका हितून जे पळय गव्हर्मेंटा पळय हें मेळटा न्ही रेवेन्यू मेळटा न्ही 80% आसा तो आमगेलो सारकें मरे 80% आनी पावसान म्हणटा तो 2 म्हयने आसा तो 100% रेवेन्यू आमगेलो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. सायबर गुन्यांवांत वाड जाल्या ताजेर सायबर सेल पावलां उबारता. मंगळारा सायबर गुन्यांव हो विशय विधानसभेत चर्चेक आयलो. फसवणूक करपी खात्यांत 3.5 कोटी रुपया आडकल्ले ते पयशे जप्त करपाक सायबर सेलांक येस आयला अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंतान विधानसभेत दिली. उपरांत हे पयशे परत पिडेस्तांच्या खात्यांत धाडटले सावंतान फुडें सांगले. पळयात पुराय बातमी. This is a question about how many cases cyber crime'च्यो हितून जायते भाशेन केसीस जाताय where even children are involved, families are involved. आनी सायबर क्रायमांत खंयची एक केस बरी डिटेक्ट जायना because of various reasons. I want to ask the Honorable Chief Minister whether he wants to strengthen this. आनी strengthen करता जाल्यार स्टेप्स घेवपा जाय. स्टेप्स घेता जाल्यार प्रोएक्टिव्ह स्टेप्स म्हणजे जे लेटेस्ट ट्रेंड्स आहा. I want to know from the Chief Minister कित्याक केसीस जाल्यार तितून एक केस बरी कन्विक्ट जाली म्हूण दिसती पडना हितून. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. ही सायबर क्रायम म्हणटी केसीस हे जायना. What steps the Chief Minister will take as a Home Minister to see that this type of things? Will you consider at least all the cases to put on one portal where people can see आज कसली क्रायम जाता, आज कसलो कंप्लेन जाता, तेजे कित स्टेटस आहा. Will there be one website where everybody in public online sarki and that number to be advertised everywhere because all cases at least the people should be aware. I want a specific thing, what steps the Chief Minister will take to see that this is strengthened and whether portalache gatolo all details ani tuge police kenna no doubt PIs of the crime branch send us some information. That information has to be put on the portal. Whether one portal gotolo or ek website gotolo kiten jala gotolo, I am not completely qualified in this. I want from the Chief Minister so that whole of Goa is aware what type of cases, even from abroad, NRIs, OCIs know what crime is taking place in Goa. Itle mak Chief Minister ku janjai.
स्पीकर सर, ह्या सायबर क्रायमाचेर सांगता आसतना तेणी जे सांगला पळय न्ही, एट प्रेझेंट 45 केसीस आमच्या कडेन रजिस्टर्ड आसा. सायबर क्रायमाच्या बाबतींत आमी टायम टू टायम अवेरनेस हो हायस्कुलांनी, पंचायतींनी आनी पब्लीक हाजेर आमी प्रत्येक फावटी सायबर क्रायमाच्या बद्दल अवेरनेस करीत आसता. तर सायबर क्रायम खंयचे जाता, कशें जाता? मेनली सायबर क्रायम जे आसा पळय न्ही, हे फायनान्शियल म्हणजे पयशे लुटप, ताका OTT नंबर ताकाच डायरेक्टली विचारून ताज्या बँकेंतल्यान पयशे काडप, हे सायबर क्रायम चड पद्दतीत आसा. दुसरें आतां फेक कॉल येवपाक लागल्या. म्हणजे आतांय सध्या चालू आसा की तुज्या भुरग्याचेर कितें तरी केस जाल्या, तूं अमके पयशे आत्तां एकावंटाचेर घाल, जाल्यारूच तुज्या भुरग्याचेर ती केस जावची ना. ही कंप्लेन आत्तां म्हणजे काल सुद्दां लेटस्ट हा पळय न्ही, हाजेर जाल्या. पयर फोंड्यान म्हाका दिसता एक ॲप काडलो, त्या ॲपाचेर कितें तरी गेम खेळपाक दिली, तांचे पयशे. वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो न्यू आयडियाज आनी करून सायबर क्रायम करीत आसा. सायबर क्रायमाच्या ह्यो ज्यो फ्रॉड जी आसा पळय न्ही ताका ताका लागून स्पीकर सर, आमी आमचो सायबर क्रायम सेल हो स्ट्रेंथन केला. 24/7 रायबंद्रा आमी सायबर लॅब जो एस्टाब्लीश करपाक जाय तो सायबर लॅब एस्टाब्लीश केला. आमी तूं सांगता तो नॅशनल सायबर क्रायम पोर्टल आसा. आमी एका 1930 हो नंबर आसा. एक्चुली म्हणजे हांव तें चॅक करतालो, अजून तितकें फूल प्रूफ ना, बट कळपा खातीर सांगता, 3.5 कोटी रुपया जे आहा पळय न्ही, हे गोंयांतले जे म्हणजे फ्रॉड केल्ले बट ते सीज केले, अजून रिवर्ट जावंक ना, थोड्यांचे रिवर्ट जाले. पयशे जर काडिना फुडें, जर तांणी कंप्लेन रजिस्टर्ड करून दिवच्या पयलीं सुद्दां 1930 ह्या नंबराचेर नंबर लावचो आनी आपलो अकावंट नंबर दिवचो, आपल्या कडेन फ्रॉड जाला हें मेन्शन करचें. तेजेर जर आमचे कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेता आनी ज्या अकावंटाचेर पयशे गेला तो अकावंट सीज करता, जेणे करून इन लॉंग रन ते पयशे परत काडपाक मेळटा. हांवें कालूच म्हणजे रिव्यू घेता आसतना आमी कसल्या कसल्या पद्दतीचे, हांवें म्हज्या पुलिसेकूय सांगलां की एक 4 दिसाच्या उपरांत हाजेर एक अवेरनेस पब्लीक प्रेस घेवनूय बी सांग म्हणून, बट तें बी सुरवात केलां. आनी त्या खातीर सायबर म्हणजे असल्यो फ्रॉड गोंयांत आनीक जावच्यो न्हू म्हणून अवेर करप. आनी टायम टू टायम जर लोकांनी कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी असल्यो केसीस ज्यो आहात त्यो स्टॉप करपाक शकतले. आमी अजुनूय बी सायबर क्रायम पुलीस स्टेशन जे आहा पळय न्ही, हें स्ट्रेंथन करीन आसा, ताका आनीक स्टाफ दीत आसा. न्यू टॅक्नॉलॉजी, एडवान्स टॅक्नॉलॉजी हितूर वापरपाक आमी सुरवात केल्या. इन फ्युचर थोड्या दिसां भितरूच आमी गोंयांत सायबर क्रायम डिटेक्ट करपाक आनी सायबर क्रायम जावच्यो न्ही म्हणून सायबर लॅब आनीकूय स्ट्रेंथन करपाचो आमचो विचार आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी. तुमकां सर्कस पळोवपाची आसा? मांद्रे येयात. तुमकां चंद्रार भोंविल्ल्याचो अणभव घेवपाचो आसा? मांद्रे येयात. चोपडे सर्कला कडल्यान हो उच्च दर्जाचो अणभव सरकारी कृपेन पळोवपाक मेळटा. अशा उपासात्मक उतरांनी मांद्र्या येतल्या पर्यटकांक गोंयकारांक सतावपी रस्त्याची आनी थंयच्या फावंटनाची अवतिकाय थळावे दाखोवन दितात. पळया संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हेच ते आगारवाड्याचे सर्कल आमी सांगता ते लास्ट गेल्या वर्सा सुद्धा आमी ह्याच जे फावंटन म्हण घातलेले हे चोपडे जो एंट्री पॉयंट आसा त्या एंट्री पॉयंटाच्या फुडल्यान एक फावंटन घातलेले. पण हे फावंटन जेम तेम म्हाका दिसता 1 म्हयनो चल्ले आनी मागीर ते फावंटन बंद जाले. ते बांदला थंयच्यान आतां मेरेन फावंटन ते बंद आसा. त्या सर्कलाची इतकी अवतिकाय जाल्लेली आसा की गेल्या वर्सा सुद्धा गोवा 365 हायलायट करून तेच सांगलेले की जे उदक थंय सगळे रावता स्टॅग्नंट जाता ताका लागून मॉस्किटो ब्रिडींग सेंटर जावपाची सारकी शक्यता. सरकारी कामां कशे तरेन जातात ताच्यो देखी उतरां पावलांक दिसतातच. पूण एक फावट केल्ल्या कामा कडेन वा प्रकल्पा कडेन आसूं, मागीर तो सर्कला वयलो फावंटन, ब्युटी स्पॉट, पुतळो वा स्मारक, कंत्राटदार आसूं, इंजिनियर आसूं वा थळावो लोकप्रतिनिधी, एक नदर लेगीत घालिना. कित्याक तर उक्तावणा वेळार मिडियांतल्यान प्रसिद्धी मेळटा, मागीर कोण कोणाक पळयता. मांद्रेचेय तशेंच जाला. विशय समजायता संजय कोले. हांव येयलो आतां उदीक भरला म्हणून हितून जळार इतले भरले आनी वयर चडटना पळय कोणी तरी बावड्यांनी सांगूंक लज दिसता म्हाका. कोणी तरी ह्या जागेचेर हे सगळे संडास केल्लो आहा. संडास म्हणजे तुमकां लोकांक गोंयकारांक सांगता हो संडास केला पळय आनी संडास तांकां खंय पयस वचपाची गरज ना. कोण बावडे घाटी बिटी आतां संडास करता आनी हांगूच ते धुवंक जाय ते धुता. कित्याक सांगपाचें आमी
कशें सांगपाचें हेचेर कोणाचेंच लक्ष ना. हे पळय सगळे हांव आतां पळोवंक येयल्लो हे कितें जाता तें घालपाक येयल्लो ते सगळे जळारी जाय जाल्यार लोकांक आमच्या वाडे सीक पडटले लोक सीक जाल्याकूच मागीर उपचार करतले गोवोरमेंट. हे पळय हे संडास करपाचे हांगा लोकांनी आनी हांगारूच कितें धुवपाचें आहा तें धुवपाचें हांगारूच. हे आमचे एंट्री पॉयंट आहा न्हू मेन पळय मांद्र्याचे लोक वयता बोरजेचे लोक वयता सगळे पेडण्याचे लोक हांगासून कपड्या सर्कलांतून वयता सगळ्याक. आनी हो मेन सर्कल ह्या सर्कलाचेर आमचे तीन फातर लायलेले आहा. ते 3 फातराक कोण हात लायना. आनी आतां पळय इतले वर्सां 2 वर्सां जालीं आमी हांगा आड्डाता हेल्थ सेंटर हांगासून 200-300 मिटर आहा हांगासून. आनी हांगर पळय हे पोंड दवरलेले आहा तळे दवरलेले आहा भरून जळारी सगळ्याक लागीं करपाचें. म्हाका दिसता मांद्र्याचे हांगा आमच्या मांद्र्याचे कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे येवन हांगा जळारी रावता दिसता कित्याक लोकांक सर्कस दाखोवपाक. हेतून जळारी रावतले डेंग्यू जाल्याकून मागीर ते लोकांक उपचार करतले. तेचे पयलीं हेचेर कांय जायना. ही फोडून वाट तरी करूंक जायी. हे कितें हे सर्कल न्हू ही सर्कस दाखोवपाक हाडल्या. ही आमच्या मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्याक व्हणे पडले म्हणजे सर्कस. आतां आमच्या गव्हर्मेंटान BJP सरकारान सांगलेलें कितें रस्त्याक अख्ख्या गोंयांत एक खड्डो दिसचो ना. खड्डो म्हणजे व्हणे दिसचे ना म्हणल्यार. आतां तुमकां जर अख्ख्या गोंयच्या लोकांक जर पळोवपाचें मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सी येवपाचें आनी व्हणे पळोवपाचें. व्हण्याची कोण गाडी चलयता ती सर्कस कशी चलता. सर्कसी आनी कोणाक भुरग्यांक व्हरपाचें ना. कोणाक जर सर्कस दाखोवपाची भुरगीं मीच रडटा जाल्यार मोडचे मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सी येवपाचें आनी सर्कस तांकां भुरग्यांक गाडी घेवन 2 व्हिलर घेवन दाखोवपाची सर्कस कशी आसता ती तांकां भुरग्यांक पळोवंक मेळटली. आनी चंद्रान म्हणटा आमी आयकल्यार टीव्हीर पयला लोक जाणटे पासून म्हणटा आनी सायंटिस्टूय म्हणटा की चंद्रार अशे खड्डे आसता चंद्रार. पूण आमकां कितें मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी अशें भोंवता न्हू स्कुटर घेवन तर आमकां दिसता कितें चंद्रार येयलेले भशेन दिसता. ह्यो चंद्रार कोणाक वचोंक बी जाय जाल्यार आमच्या मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येवन भोंवपाचें. मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सी अख्खे रस्त्याक व्हणे पडल्या एक मिटर व्हणे पडल्या अशें. गोवा 365 खातीर संदीप कांबुलकार, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. तायक्वॉन्डो मार्शल आर्ट क्लबाच्या MS दुरेराजनान हालींच म्हापशांत जाल्ल्या वाकोच्या नॅशनल किक बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपांत 2 भांगरा आनी 1 रुप्या पदक मेळयलें. MS दुरेराजनान मास्टर विन्संट दो रोझारियोच्या पॅन्थर टायकांडो मार्शल आर्ट क्लबाच्या फुडारपणाखाला प्रशिक्षण घेवन म्हापशान हालींच जाल्ल्या नॅशनल किक बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपांत जैत जोडले. 2 भांगरा आणि 1 रुप्या पदक मेळयले. So I am Durerajan. So I'm coming from Tamil Nadu. So I do some projects over here in Goa. So I'm in Goa for the past 1 year. So before getting to this event, I was very much excited to see the competition because it was my first competition. It's a master category, 40 plus age, and I heard about this match just 1 month before. 30 days it was. It's a very short period. I was a little bit scared, like whether is that possible for me to participate over there because I don't have any fight experience before. So then I was searching some of the masters over here in Goa so that they can train me before attending this competition. But luckily I got Vincent Master over here, and thank you Vincent Master, because I don't think so any of the master will accept in this short period, but he accepted and he just had a lot of confidence on me, okay, and he just guided me in such a way to win this competition, and I got 2 gold medal and 1 silver medal in this particular event, and this completely all because of the training which given by Vincent Master. Because 3 years back I had little bit practice on kickboxing, but there was long gap. But in this short period, if I could win this medal, only because of the training which is given by Vincent Master and the confidence which he has on me all the time.
गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. हवामान सुके जाल्यार नागरिकांक सुर्याचे दर्शन जातले. 3 ऑगस्ट मेरेन गरमी जाणवतली, पूण सगळ्या दिसांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उणी आशिल्ल्यान हवामान खात्यान पुराय काळा खातीर येल्लो अलर्ट दिला. बुधवारा पावसा सयत वारोळी घोळपाची शक्यताय आसा. नैऋत्येकडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून चड तापमानाक तोंड दिवपा खातीर थंड वारे येतले. चडशा वाठारांनी उंचाय सुमार 32 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. आर्द्रताय वाडिल्ल्यान 30च्या मध्याक ते वयल्या 30चेर वाडटले. उष्ण तापमानाची अपेक्षा. उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उणी. 3 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट लागू. चढावत आणि उणे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आणि 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.